नमस्कार. अलुमनाय आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांगे स्वागत. आज आमगेल ओट्टासा आशिष कामत. आशिशानं UVC बांगलोर हांगा मॅकॅनिकलांतू इंजिनियरिंग कोरून ताजे नंतर वेदांता मॉडेल कंपनींतू 3 वर्सां ओरिसांतू काम कोरून ड्रेस्डन युनिवर्सिटींतू लॉजिस्टिक्सांतू MBA कोरून आतां प्रोक्युरमेंट मॅनेजर जावन DB शेंकर हांगा काम करता आसा. आशिष ह्या कार्यक्रमाक हांव तुका स्वागत करता. थँक्यू. आशिष तुका फर्स्ट टायम जर्मनी वचका म्हूण केन्ना दिशिल्ला की तूं जर्मनीक वचून मास्टर्स करका म्हूण केन्ना डिसायड केलें? मी बॅचलर्स जेतर या वेदांता काम मेळतना ऑलमोस्ट 2 वर्स काम करच्या ताजे नंतर मास्टर्स कोरया म्हूण प्लॅनार आशिल्लो. बट ते काम करतना म्हाका 2 वर्स मेल एक्सपिरियन्स पावयच ना. म्हाका पक्कनी मुखार सून म्हाका एनसी सेक्टरान म्हाका प्रोग्रेस करता म्हूण जाल्यार म्हाका आनी एडिशनली एक वर्स काम करता म्हणून आसच्या पुरो म्हणून म्हाका तशें फिलींग येयलें. बट ऑलमोस्ट हांव 3 वर्स काम करतना तेदना ಸ್ವಲ್ಪ स्टॅग्नंटशी फील जाता आशिल्लें त्या इंडस्ट्रींतू. तेदन म्हाका दिसलें आय थिंक दीस इज द रायट टायम फॉर मी टू मूव टू जर्मनी. मुगेल मास्टर्स कोर्स जाल्यार हांव जर्मनींतू करता. इता म्हळ्यार म्हाका 2019 मुगेल एक्चुली जर्मनी आसा. सो थंय आमी विजीट केलेला मुगेल आनमालावटू. सो तेदन त्या सिटीन पळोवन म्हाका भारी खूश जालेलें. तांचे जर्न आनी मेळटना ते तांणी उलयतना एक इंटरनॅशनल फिलींग येता पळय त्या म्हाका विंगड खंय येयनाशिल्लें. सो तेदन हांव डिसायड केलें म्हाका मास्टर्स कोर्स जाल्यार हांव जर्मनींतू करता म्हणून. सो 3 वर्स काम करतरी मागीर हांव जर्मनी मुगेल मास्टर्साक मूव केलो. ओके. तुगेलें वरलेली जर्नी आमी वचचे पयशे फुडें तुगेलें एक सान परिचय म्हणजे तुगेलें घर आनी तुगेलें घरच्या विशीं आमकां सांग. वय. सो मुगेल न्हू अशोक कामत म्हणून तो रिटायर्ड ड्रायव्हर जावन आसा मंगळूरांतूची. मुगेल अम्मा विद्या कामत म्हणून ती ब्युटिशियन जावन आसा मंगळूरांतू. आनी हांव सांगिल्लें म्हणजे मुगेल अण्ण आनी मुगेल वन्नी दोग आतां जर्मनींत काम करून आसाची. आनी हांव बॉर्न एंड ब्रॉट अप मंगळूरांतूची. हांव मुगेल मागीर इंजिनियरींग करतना हांव बँगलोरा मूव जाल्लो. मागीर 3 वर्स ओरिसा काम करून मागीर जर्मनी मूव जाल्लो. ओके. तुगेलें इंजिनियरिंगांतू UVC करतना एक बेस्ट मेमरी म्हळ्यार एक तुका कसा सांगता दिसता? सो मुगेल बॅकग्रावंड मेकॅनिकल इंजिनियरींग. सो मेकॅनिकल म्हणटना फर्स्ट येवचें इंजीन कार आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ येवचें. सो हांव इंजिनियरिंगाक जॉयन जावप फुडें म्हाका एक नवनाचें एक आस म्हळ्यार एक आश आशिल्ली कसो म्हळ्यार म्हाका एक कार एक बिल्ड करता म्हणून. सो हांव 3rd इयर आसतना आमगेलें एक गो कार्ट डिझायन चॅम्पियनशीप म्हणून एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें तें नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन. तातूंत सादारण एक 150+ कॉलेज ताका पार्टिसिपेट करताची. सो तसल्या कॉम्पिटिशनांतू आमगेल युनिवर्सिटी रिप्रेझेंट केलेला. वी वर अ टीम ऑफ अराउंड 20 पीपल. सो ताचे 20 पीपलाक हांव टीम कॅप्टन जावन आशिल्लो. सो रायट फ्रॉम त्या कार डिझायन करचें दुखून तो कार मॅन्युफॅक्चर करचें दुखून त्या कार आमी त्या कोयंबतूरा वचून त्या पार्टिसिपेट करचें दुखून सगळेची त्या आमगे टिमाक हांवें गायड करून. सो आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपिरियन्सीस इन इंजिनियरींग टायम बिकॉज आमगे टेक्निकल स्कील एज वेल एज आमगे मॅनेजरल स्कील त्या टायमार टेस्ट करपा पडलें. अँड we were ranked around 13 or 14 place all over India, and I think this can be the most fun as well as most learning experience for me during my bachelor's time. ओके. तू मागीर तुगेलें इंजिनियरींग जातरी तुका वेदांतांतू काम मेळ्ळें. करेक्ट. सो हाजी कॉन्ट्रिब्युशन खंयचे रितीन ताका आशिल्लें की एक थंय वता तुगेल्या वेदांता इंटरव्यू वेळार? वय एक्चुली म्हाका जॉब मेळ्ळें आय थिंक मेन रिजनच ह्या गो कार्ट डिझायन चॅम्पियनशीप आशिल्लें. इता म्हळ्यार मेल इंटरव्यू करतना तांणी प्रोजेक्ट्स अंडर हांव ह्या मेन्शन करतना सो दे वर व्हेरी क्युरियस एज टू कसं तू गो कार्टून कसं मेन्शन केला, कॅन यू स्पीक अ लिटल अबाउट इट म्हणून. बट सगळे इंटरव्यूआंत त्यांच टॉपिक चल्लेला आनी तांणी ताजेचेच क्वेश्चन निमित आशिल्लींची. अँड इंटरव्यू पॅनलांक तांकां मस्त खूश जाल्ला आमगेले एक्सपिरियन्स आयकून. अँड आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिजन वाय दे ऑफर्ड मी द जॉब लेटर. ओके. नॉर्मली इंजिनियरिंग जातरी कामा वतना एक ಗೊತ್ತशिल प्लेस आसता. एक बांगलोर आसकी, एक मुंबय आसकी, ते आयकून ಗೊತ್ತ आसता. तुका फर्स्ट जॉब प्लेस ओरिसांत. सो तुका आतां ऑफर लेटर येतना तेन्ना कशें आशिल्लें त्या एक्सपिरियन्स? सो दीस इज अ फनी स्टोरी. एक्चुली आमगेले त्या इंटरव्यू घेवच्याक आयलेले तांणी गोवा दुखून आयलेलींची तांगेले गोवा ब्रांचा दुखून. सो म्हाका ऑफर लेटर येतना त्या गोवाचेच ब्रांचाचें नांव आशिल्लें. सो हांव एज्यूम केलें कसं म्हळ्यार म्हाका गोवांत मेळ्ळा. सो हांव एक खुशीर आशिल्लो गोवा न्हू एवरी विकेंड हांव घरान येवत मंगळूरा येवत म्हणून. बट लास्ट मोमेंटाक तांगेला ईमेल आयला एक्चुअल जॉब लोकेशन. तो सडन जावन झारसुगुडा म्हणून आयलो. सो झारसुगुडा म्हणटना खंयच्या गोवांत हांवें धरता आयकनी झारसुगुडा नांव म्हणून सर्च करून पळयतना ओरिसा म्हणून कितें आसा.
ना कसकी मिस्टेक जाला वापस तांकां ईमेल करून निमगेले अशें जारचो गडा म्हणून आसा तुमगेले बट मेल ऑफर लेटर गोवाचें तेन्ना तांणी ना म्हळ्यार आमकां रिक्वायरमेंट जारसो गडान तशें गोवान तर आमकां रिक्वायरमेंट ना म्हणून त्या टायमार म्हाका एक नमनाच्या भंय अशी म्हळ्यार येदल ते नॉर्थ इंडिया हांव ट्रॅवल करनाशिल्ले तेदल ते सो बट आय थिंक ड्युरींग दॅट टायम आय वॉज व्हेरी पर्सिस्टंट म्हाका एक कोरका म्हळ्यार कोरकाचेची सो हांव घरा सांगून इवन घरान ते दूर वचच्या चेडवान म्हणटा तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एक नमनाचे भंय आसता बट म्हगेले आनमाके हांव ओपन कोरून तांकां हांव ह्या कामार हांव वता ह्या कोरून एटलीस्ट 2 वर्स काम कोरून हांव कशें म्हण एक्सपिरियन्स गेन कोरता म्हळ्यार वेदांता एज अ कंपनी इट्स अ व्हेरी गूड कंपनी अँड फस्ट इंटर लेवल जॉबाक तसली कंपनी मेळची म्हळ्यार आय शूड कन्सिडर माय सेल्फ व्हेरी लकी बट ते वत तरी म्हाका कळ्ळें कंपनी सुपर इंटरनॅशनल आसा इवन दो त्या टावन मस्त सान टावन झारसुगुडा म्हणून ओरिसा म्हणल्यार जनांक भुवनेश्वर गोत आसा बट झारसुगुडा म्हळ्यार तांणी एक खंय निमताची तशी बट एक्सपिरियन्स लायक आशिल्ला स्ट्रगल केला बट तशी शिकूंक मेळ्ळा मस्त ओके सो नंतर तू जर्मनीक मास्टर्सा चमकलं आणि आता कामाक थंय जॉईन जावन आशिल्लें सो जर्मनीक तो तुका एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें मस्त डिफरंट आशिल्ला इता म्हळ्यार आतां आमी येदोल ते हांव इंडियातूच शिकून इंडियातूच काम करून म्हणटा तुका एक नॅशनल डायवर्सिफिकेशन पळोवचें मेळटा तुका नॉर्थात जन मेळटाची सावथात जन मेळटाची वेस्टात मेळटाची इस्टात मेळटा ती बट कितले म्हळ्यार त्या इंडियन्स म्हणून ते एक फिलींग आसता आमगेले म्हणून फिलींग आसता बट तूं भायरची कंट्री वतना तुका नॉट ओन्ली जर्मन पीपल बट तुका विंगड कंट्रीच्या युएसा दुखून आयले जन आसताची युके दुखून आयले जन आसताची स्पेन पोर्चुगल असेल कंट्री दुखून आयले जन आसताची सो तांगेल तुका बॅकग्रावंड तांगेल कल्चरल डिफरन्सीस तांगेल लँग्वेज तांगेल फूड ह्या पुरो तुका पळयतना तुका आमगेल लायफान तूं आमगेल सोडून मस्त पुरे आनी आसा सो तांचें एक्सपोजर मेळटा एक भारी खूश जाता आनी तसले फ्रेंड्स मेळटाच नव्या तांगेल फूड ट्राय करूं मेळटा सो ह्या पुरो आय थिंक एक्सपिरियन्स इंडियान तूं मेळटा बट ऑन अ नॅशनल लेवल बट इंटरनॅशनल लेवल म्हणटा आनी भारी खूश जाता ओके तू सांगलें तुगेलें तू ओरिसा फस्ट चमकलो तुगेल्या कामाक घरा दुखून भायर UVC चमकला बट त्या बांगलोरात तुजी वळण आसा सो नंतर तू जर्मनीक मास्टर्सा चमकलो सो दोन्ही गोतनातील प्लेस सो एचएस जावचें तुका कशें दिसलां आनी खंयचे कश्ट जाल्ले आय थिंक जनालेकच्या पुरा इंटरनॅशनल वतना तेंची कश्ट जावचे बरोबर बट एक्चुअली म्हाका ओरिसान तूं एजसाचो ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट घेतले त्या म्हळ्यार तांच्या जन मस्त साऊथ इंडियन आमगेल बांगलोरान कंपेर केल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ कशें म्हळ्यार शुगर कोट करून ಸ್ವಲ್ಪ चंद्री ती उलयताची बट तांची जन कशें म्हळ्यार टू द पॉयंट तुका आतां कसं काही काम दाखवणार तर डायरेक्ट तू या सांगता तश करी म्हणून तू फर्स्ट टाइम ऐकताना ಸ್ವಲ್ಪ रूडशी फील जातो पण देन यू रियलाइज दॅट इट्स ॲक्च्युअली दे आर नॉट बींग रूड दे आर जस्ट बींग डायरेक्ट अँड सिमिलर केस तू जर्मनी मूव जाताना त्या फील जाता बट म्हाका एक लायक जालें म्हणून तांची सिन्स आय वर्कड इन ओरिसा म्हाका तांची जनाल तशें उलयतना म्हाका त्या जर्मनी वतना म्हाका नवं म्हणून दिसलें आय फेल्ट दॅट इट वॉज नॉर्मल अँड या दॅट हेल्प मी ओके तुगेले थंय जर्मनी वतरी तुगेले थंय फ्रेंड्स थंयचे एनवायरमेंट एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें स्टार्टींग ॲक्च्युली हांव स्टडीज करतना मेल क्लासान अरावंड 15 पीपल बायच कंट्रीज आशिल्लींची सो तांगेर फस्ट मिंगल जावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ ऑकवर्डनेस आसता ಸ್ವಲ್ಪ भंय आसता तांणी हांव उलयलें जो चूक जाता की एक हांव आशिल्लें समजत की तशें समजून ಸ್ವಲ್ಪ हेजिटेंट जाताच आमी बट तांणी उलयतना कळटा तांणी कितले नॉर्मल जावन उलयताची मस्त फ्रेंडली जावन उलयताची कसनय करूंक तांणी रेडी आसताची तुका कितले तुका दे आर रेडी टू हेल्प दे रेडी टू गायड यू तूं कसनय इवन आमगेल्या क्लासात फ्रेंड्स मात न्ही इवन क्लासात लेक्चरर्स पळय दे बिहेव एज इफ दे आर युअर ओन फ्रेंड्स सो तांणी तुका खंयचेय टायमार तुका पर्सनल मॅटर जावं प्रोफेशनल मॅटर जावं तांणी दे आर ऑलवेज देर अँड ह्या आय थिंक फॅक्टर मस्ट हेल्पफूल जाला म्हगेल्या प्रोफेशनल कॅरियर हांव ते प्रोग्रेस कोरपा जाल्यार प्रतिपन म्हगेले लेक्चर्स तांगेल्या गायडन्स घेवच्या तांगेल्या फीडबॅक घेवच्या ह्या म्हाका इंडियान भशेन चड म्हाका जर्मनींत हांव म्हाका एक्सपिरियन्स केला सो दीस आय रियली लायक हा पूरा तुगेल्या एज्युकेशन वर्क एक्सपिरियन्स जाला सो तुका बी कंट्री वतना थंय कोण खावका जेवण खाणा सो त्या एक्सपिरियन्स कशें जर्मनीन तूं सो हांव जर्मनी मूव जावच थंय म्हगेल्या रांदपानी करच्यान मस्त म्हाका आशिल्लें म्हगेल्या आम्मान केन्ना म्हाका बिश्टोच आशिल्ला तूं आत्तां शिकना जाल्यार केन्ना शिकता तूं मुखार वचून तूं भायर गांवांत राबतना तुका तेदन कश्ट कळटा म्हणून बट आमकां रियलायज जायनाशिल्लें आमी ना पांय शिकया कोण लास्ट जर्मनी मूव जावच पुढे ते हांव शिकनाशिल्लो
इवन ओरिसा आसतना तशी येयलेला तेदोनी म्हाका रांदप करूं नाशिल्लें बट इंडियान कशें म्हळ्यार कसो ना कसो एक वे आमी फायंड आउट करताची सो ओरिसा आसतना आमी कूक हायर केलेला सो कूक आमकां रांदप करून मागीर आमी खावचेला बट जर्मनी वतना वी डोंट फायंड सच कायंड ऑफ प्रिविलेजीस आमी कुकांनी हायर करूं जायना हायर केल्यार मस्त मस्त दुड्ड करचो न्हू तशें जाता सो पडटा विशय येतना कोरका पडला शिकुका पडला सो फायनली आतां 2 वर्स भितर एक प्रॉपर वेज जो नॉन वेज जो प्रॉपर कुक करून आमी खाताचे आतां सो आय थिंक दॅट्स वन ऑफ द थिंग्स वेन यू मूव अब्रॉड तूं बायचे कंट्री वतना तूं तुगेले पडटा विशय म्हणटा तूं पुरे करूं रेडी आसता टायम येताना शिकूंक पडटा करेक्ट आतां ह्या पुरा एक्सपिरियन्सा वटूची आज ट्रॅव्हलर तुगेले एक हॉबी म्हणू मागोचा सो तशी तुगेले केलो फोटोज आसा त्या पळयताच आमकां सांग तुगेले एक्सपिरियन्सीस सो वय ह्या स्विझर्लँडान तूं लास्ट इयर अण्णालो टू आनी तागे फ्रेंड्सालो ट्रॅव्हल केलेला अराउंड 5 days की आमी ट्रिप केलेला तातूंतल्या ऑलमोस्ट 2 दीस की आमी ट्रेक केला सो ह्या ट्रेकाच फोटो अँड आय थिंक समर टायमार तुमकां स्विझर्लँडान तूं 2 नंबराचे समर टायमार असल ग्रीनरी पळोवचा मेळटा आनी विंटर टायमार तुमकां फुल्ल स्नो कवर्ड मेळटा बट स्नो कवर्ड पळोवचाक आय थिंक विंगड चंदाव समर टायमार वचाक विंगड चंदाव अँड ह्या थंय आय थिंक अराउंड हांव अर्द की 1 घंटा थंयच बसून आशिल्लो आनी ते वार येतना आतां एक खूश जावच्या आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपिरियन्सीस इन युरोप फॉर मी ओके Yeah, Miguel, this is the first snow ever in my life. त्या Miguel अण्णानी Miguel बन्नी आणि ह्या जर्मनी चमकल कूडले विदिन 1 week स्नो जालेला आणि ह्या Miguel अण्णाला घरा टावन आणतो मस्त थंड आशिल्ला आय थिंक अराउंड -5 की -6 डिग्री आशिल्ला सो पळयतना कळना बट Miguel नांग पुरे फुल नंबू जावन आशिल्ला पळारी कसं कळनाशिल्ला अशें भारी चंद मात्र स्नो आरे दिस इज वन्स अगेन स्विझर्लँडान तूं आमी फोटोसान तूं पळोवं नाशिल्लींची उद्दा पळयतना फुल ब्लू कलर त्या पळयतना कशें लेखचिल्लें ना बाय इतले ब्लू असता चान्स ना बट तूं दोळा येद्रा पळयतना तुका नंगूचा जायना त्या उद्दा पळयतना पळय कितले त्या फोटोन कितले ब्लू दिसता पळय तितले ब्लू एक्चुअली असो उद्दा भारी चंद तशें आनी पॅरिसान तो फ्रांस तशी पॅरीस एक्चुअली फोटोसान हांव पळयलेले पूण तेन्ना एक सपनशी दिसता आमकां अयो पॅरीस आयफल टावर पळोवन केन्ना पळोवच केन्ना बट थंय वचून पळयतना तुका एक कस की आय हॅव एस्टाब्लिश्ड आय हॅव लायक अचिव्ड समथींग इन माय लायफ म्हणून तसल फिलींग येता तसल कंट्रीज ओके तूं आतां ओटूक तुगेल्या कितल्या कंट्रीज ट्रॅव्हल केला आनी हातूंत तुका नेक्स्ट कसो एम सो येदोल ते हांव लास्ट 2 yearsसान तूं 8 countries ट्रॅव्हल केला and this year I am planning for another 2 countries maybe Spain and Portugal plan करता सो इता म्हणटा समर टायमान तूं आय थिंक दोज आर द गो countries आनी भारी चंद आनी जर्मनीन तूं बीचस ना बट पोर्चुगल स्पेनान तूं बीच आसा सो त्या एक पळोवंक आवड म्हाका मस्त अशी इंटरनॅशनल बीचस पळोवंक आवड सो ताजे खातीर हें पण प्लॅन केला ओके तुगेले ट्रॅव्हला वटूचे मस्त एक इंट्रस्टिंग आनी आमगे पुरा जाणां एक इश्ट पळोवचे तुगेलो आनी एक हॉबी म्हळ्यार तूं मस्त रॅप करता सॉंग्स आनी तातूंत तूं स्पेशली कोंकणी रॅप करता सो तुका हाका कशी इंट्रस्ट आयला एका रॅप कोरका सो मिगेल फॅमिली बॅकग्राऊंड कशें म्हळ्यार आमगेलो तो सिंगर्स मस्त आसात मिगेल आन पद म्हणटा मिगेल अण्ण पद म्हणटा मिगेल अन्ना बीन अक्कानी पद म्हणटा ताची भजन आनी वता तशेंची तशी म्हाका सान दुखून आय एम एक्सपोज टू दीस कायंड ऑफ टॅलंट्स सो म्हाका सान दुखून पद म्हणका तसो म्हणून पळय मस्त मन आशिल्लें बट होड जाता जाता कसं म्हळ्यार मिगेल वॉयस एक्चुअली मिगेल अन्ना आनी अण्णा कंपेर केल्यार मस्त डीप आसा मिगेल वॉयस सो हांव पद म्हणल्यार समयता त्या तुका हाय टोनान वतना आयकूनाचें लायक आयकना सो म्हाका एकूणाचें बेजार आशिल्लें यो तेच्या म्हाका पद म्हणून जायच ना म्हणून एकूणाचें दुख्ख आशिल्लें एक पण कसं म्हणटना हांव ओरिसा आसतना गल्ली बॉय म्हणून एक फिल्म आयलेला सो तांतू त्या हिंदी रॅप आर्टिस्टांनी कशी वयरल म्हणटा एक स्टोरी तांतू त्या पळयतना म्हाका एक नोनात कसं की हें ट्राय करीत ना म्हणून हांव अशी एक दीस फोन घेवन अशी रेकॉर्ड करता आशिल्लो ताजे पद आनी तो पद रेकॉर्ड करून कसं म्हाका लायक आयकलें म्हणून म्हज्या फ्रेंड्सांनी आयकस करेला हांवें तांणी कसला भेटला म्हाका म्हणतना हांव म्हणलें ना बा तूं न्ही म्हणलें हें ओरिजिनल भेटला तूं म्हणतना न्ही हांवच भेटलें म्हणून हांव म्हणलें म्हणटा तांणी तांकां खूश जालो तूं म्हणलो भारी लायक जाला ट्राय कर तूं असेल तुका इश्टेत जाल्यार तुका मस्त सूट जाता तुगेल वॉयसाक तशें म्हणून हांव 3-4 पद रेकॉर्ड केला रेकॉर्ड करून म्हाका एक लायक फिलींग येयलो आनी कसं म्हाका एक स्कोप अशें दिसता सो बट जाल्यार एक म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन ना हें पुरो जण करताची आनी तुका नवेच म्हणटना तेदन म्हाका फिलींग येयला हांव आमचे गेल्यान कोंकणीन तूं मस्त फ्लुएंट आसता ताजे तितलें फ्लुएंट खंयचे विंगड लँग्वेजान ना
आनी कोंकणीन तूं विंगड जनान मस्त करनातली आसा गोतना जनांक म्हणून वाय डोंट आय ट्राय टू डू इट इन कोंकणी म्हणून मागीर आमचे कोंकणींतूच हांव मागीर लिरिक्सांनी बरोवन न्हू ताका रॅप कर न्हू त्या मागीर सॉंग एडीट करून घाल न्हू तेन्ना जनाक भारी खोशी आयकतना हें कसं एक नवेची आनी असल मेदल ते आयकनी तूं मुखार सी म्हणून मागीर हांव एक कोन and it makes me happy whenever I write a song, I rap a song, and then I show it to my friends and they react the way they do it, and it's amazing. करेक्ट तुगेले त्या विशयार फॅन फॉलोअर्स मस्त आसा. करेक्ट सो तुगेले एक फेवरेट कोंकणी रॅप एक 2 लायन आमी ऑडियन्स खातीर खरेंच. सो आतां रिसेंटली हांव एक पद केलेला ताजेच एक 2 लायन अशी हांव म्हणटा. ओके समजतले काय म्हणत ना बट खंडित So, इसवी 2023 करू का विंगड काय पण या वर्ष न्यू इयर म्हणून नांचून गेलं वांचून गेलं खर्चून गेलं हासुते खैयस जना मध्ये शिरकते गडे गडे थोडे थोडे हडगुन गेला पड गेलं मन गेलं पडलं खाली पडलं चुकी पडलं रोण कळलं जत म्हणे उलकेलं वरीस हाव लेकील मागील पुरे मिळता म्हणून कष्ट येईल पोगील कोता खै दुखून हांग दुखून थै दुखून वेर दुखून पाटी म्हणून गेलं आणि कितलं काळू काढच्या सांगच्या कोणा अर्थ करून घेवच्या म्हणच्या कोणा तोंडच्या जस्ट वन आय थिंक माय थॉट्स माय माइंड गोस वी आर मॅन सो स्टिरियोटिपिकल अँड काइंड क्रिमिनल कसं नाही करता आम्ही असे थिंकेबल हंग ऐकवत सांगतं लायक एक उपदेश मिगेल समाज बांधवांक आय से हॅव फन विथ द जर्नी डोंट वरी ऑन चीली त भरनी मन आमगेल मस्त जड जतन एक दोस्त अस्तन करतित योचना प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल खुद से खुद पहले प्यार करो दोस थॉट्स प्लीज कर इट स्पिल. व्हेरी नाईस ऐकत असला की ऐकत ओके तुगेल हा एक जर्नी चला सो आमगेला आयकतल्यांक ऑडियन्स खातीर तुगेल जर्नी देखून की तुगेल एक्सपिरियन्सा देखून की कसं मेसेज दिवचायस. सो हांव म्हगेल लायफान मस्त म्हळ्यार एक्सपिरियन्सीस पळयला म्हगेल फ्रेंड्सां जावं म्हगेल कलिग्सां जावं म्हगेल सिनियर्सां जावं सो पूर जनांतल्यान तूं एक कसं कॉमन म्हळ्यार ते नेवर गिव अप एटिट्यूड म्हणटा पळय आमी आज स्ट्रगल करताची पांय स्ट्रगल करताची परां आमकां ता रिजल्ट्स येयना आनी की म्हणून आमी मस्त जाणान बेजार जावन न्हू गिव अप करच्या एक सोंड सोडच्या द ओनली टू रियलायज दॅट त्या 2 दीस आनी स्वल्प आनी स्ट्रगल केलें जाल्यार तांकां रिजल्ट येत आशिल्ला बट दे गिव अप व्हेरी अर्ली म्हणून. सो माय मेसेज वूड बी टू नेवर गिव अप तुमगेले कितले तुमकां कश्ट दिसता पुरो आजी त्या पायक ताजे रिजल्ट मेळटा म्हणून बी पर्सिस्टंट बी पेशंट अँड जस्ट डू वॉट यू आर डुईंग. ग्रेट रियली एक इन्स्पायरिंग मेसेज आमगेला यंगस्टर्सा जावचो प्रो कोणेय आसो एक लायफान तूं आशिश तो आजी आमगेलो टू हांगा आयलो जर्मनी देखून मंगळूर आयल तेन्ना आमगेले बरें केन्नाय मोग दोन तूं टेक्निकेसी विजीट करता सो वी आर रियली प्राऊड ऑफ यू ऑलवेज. तूं हांगा येवन तुगेले एक्सपिरियन्स शेअर केलेल्याक तुका धन्यवाद. आनी म्हाका हांगा पोवन इंटरव्यू केलेल्याक मस्त मस्त थँक्यू. तशीच आमगेले हा कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.